म्हाजें नांव सुशांत कवळेकर. हांगा मामलेदार ऑफिस आसा आमचें, PWD ऑफिस आसा. मागीर पयलीं रजिस्टर आशिल्लें तें आतां हांगसरल्यान गेलां, पण सगळीं PWD ऑफिसां हांगा आसा. आनी हांगा मेजर फोंडेची म्हणल्यार आतां ऑफिसां हांगा आसा. आनी हांगा असो इश्यू की हांगा हेल्थाचे हांगा क्वॉर्टर्स आसले, आमचे भुरगेपणा बांदिल्ले. ते थोडे बिल्डिंग्यो अश्यो जाल्या की आतां पडून आतां खंयचे मोमेंट येतले, वयले जे पत्रे घातिल्ले आसा ते माकडांनी फोडल्या, भितर उदक येता आनी ते खंयच्याय टायमार बिल्डिंगी कॉलेप्स जातल्यो. हेज्या पयलीं 20 वर्सां पयलीं दिगंबर कामत CM आसतना फाटल्यान जी बिल्डींग आशिल्ली ती पडोन एक बायल मनीस मेल्ली आनी एक तिजो घोव आसता हँडिकॅप जालो फॉर एवर लायफ आज टील टुडे. पूण तेणें आमकां सांगिल्लें की ही बिल्डींग मोडटा आनी हांगा पार्किंग करता. आतां 20 वर्सां 25 वर्सां जावन गेली, तें कांयच जालें ना. आतां अशें जालें की आमच्या घराच्या सायडीकूच एक बिल्डींग आसा, ती इतली डेंजर कंडिशनान आसा आनी ती वयल्यान पयलीं हेल्थान कितें तरी घातिल्ले वयर पत्रे, आतां माकडान ते फोडून उडयल्या. आतां तितून उदक वचून वचून ती बिल्डिंगेची अशी परिस्थिती जाल्या की केन्नाय पडूं शकता. ही एक परिस्थिती जाली. दुसरी परिस्थिती, हांगा जे इतले लोक येता गव्हर्मेंट ऑफिसान काम करपाक, सगळे लोक रस्त्यार पार्क करता, सगळे पळयता आनी हांगा ट्रॅफिक जाम जाता. आनी बेस्ट गव्हर्मेंट ऑप्शन आसा की हांगा भितरूच जर तेंच्यांनी ही बिल्डिंगे म्हणून जर पार्किंग केलें, आख्खो रस्तो ओपन जालो, लोक सुरळीत वचूंक शकता आनी कोणाक त्रास जायना तशें. सो हें गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसतना ते करूं ना. कित्याक करूं ना खबर ना, पूण हांव एक सामकी कळकळीची विनंती करता, कितें इन्सिडंट जावचे पयलीं आनी रस्त्यार जावचे पयलीं आनी हांगाय मोडून पडचे पयलीं कितें तरी एक्शन घेवन ते हांगा एक ही बिल्डिंगे डेमोलिश करून बरें एक पेवर्स पार्किंग करचें.